गाईज, गुड मॉर्निंग. आईची सकाळ मातशीशी नाही माझी वेगळी तशी स्टार्ट जाल्ली. कशी कितें नाही ही तुमकां हांव शब्दान मांडून दाखयता. सो चला तर आयकून घेयात. 3 दिवस माझे थोडे वेगळे असतात. हसत असते बाहेर, आतून मात्र दुखतं. शरीर थकतं जरा, मन पण होतं भारी. कोणाला सांगू कसं ही वेदना सारी. चिडचिड होते, रडूही येतं, काही कारण नसताना मन भरून येतं. ही माझी गोष्ट आहे, प्रत्येक मुलीची कहाणी. पिरियड्सचे दिवस, थोडी वेदना, थोडी नादानी. स्ट्रॉंग आहे मी तरी थोडीशी हळवी. 3 दिवसातच दिसते खरी मी नव्याने जन्मलेली. चॉकलेट हवं असं वाटतं, झोपही जास्त येते. आईच्या कुशीत जाऊन सगळं शांत होतं. काम सगळं थांबतं, मूड स्विंग्स येतात, पण तरीही हसत दिवस पुढे जातात. ही कमजोरी नाही, हीच तर ताकद आहे. निसर्गाने दिलेली सुंदर अशी देण आहे. ही माझी गोष्ट आहे, प्रत्येक मुलीची कहाणी. पिरियड्सचे दिवस, थोडी वेदना, थोडी नादानी. स्ट्रॉंग आहे मी तरी थोडीशी हळवी. 3 दिवसातच दिसते खरी मी नव्याने जन्मलेली. 3 दिवस माझे थोडे वेगळे असतात, पण प्रत्येक वेळी मला अजून मजबूत बनवतात. सो गाईज, तुमकां कळत आसतलें हांवें थोडेशे शब्दान मांडपाचें हांगसर ट्राय केलें. म्हाकाय बी नाही सकाळच्यान त्रास स्टार्ट जाल्ले आनी सायड बाय सायड हेडेक म्हण, स्टमक पेन, बॅक पेन, हे सगळे गोश्टी मिक्स अशे स्टार्ट जाल्ले. आनी ह्या टायमार ना एग्जॅक्ट आमकां कितलो पेन जाता आनी खंय खंय पेन जाता हें कांयच कळना. म्हटल्यार सगळें मिक्स आसता आनी खूब त्रास सुद्दां आसता. सो म्हाका न्हय रातच्यानच त्रास जावपाक स्टार्ट जाल्लो. ऑलरेडी म्हाज्या ऑडियन्सांक कळत आसतलें हांव कित्या रिलेटेड उलयतां. स्पेशली लेडिसांक कळत आसतलें. आनी आमी ट्राय करता की आमकां खंय ना खंय बरें दिसपाक जाय म्हणून कितें ना कितें अशे रेमेडीज आमी करतातूच. हांगसर म्हाका मातशें फ्रेश फील जावपाक जाय म्हणून हांवें इल्लेशें लिंबू सरबत केलें आनी पिलें. एक्चुली ह्या टायमार आमी कितेंय पिलें तरी न्हय तितलें आमकां कांय फ्रेश फील जायना आनी जो पेन आसता तो सुद्दां कांय कमी जायना. बट आमी ट्राय करता की खंय ना खंय मातसो पेन जो आसा तो कमी जावपाचो म्हणून. तो शब्दानूय कमी जायना आनी कितें ट्राय सुद्दां केलें जाल्यार जायना. सो गायज, मे बी जावं शकता की आयच्या विडियोन नाही तुमकां म्हाजो फेस जो आसा न्हय तो डल दिसो शकता. तर एक्चुली न्हय हांव डल फील करता सुद्दां. तरी बट आयज न्हय हांवें कॅमेरा ऑन केला आनी तुमचे बरोबर न्हय उलोवपाक बसलेले आसा. सो सद्या न्हय म्हाजे स्पेशल डेज चालू आसा आनी तेतून आयज आसा 2nd डे. फर्स्ट टायम अशें आसा की हांव स्पेशल डे चालू आसतना ऑन कॅमेराचेर उलयता. नॉर्मली हांव अवॉयड करता आनी फर्स्ट टायम हांवें अशी ट्राय केलें की तुमचे बरोबर उलयतलें म्हणून ह्या टॉपिकार. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सद्या हांव खूब डल फील करता आनी म्हजो फेस जो आसा तो सुद्दां डल जाल्लो आसा. कारण आतां तुमकां खबरूच आसतलें, ऑलरेडी थंबनेला वचून तुमकां कळत आसतलें की कितें रिलेटेड एक्चुली हांव उलयता तें. लेडिसांक आनी सांगपाची गरज ना. सो खुबशे लेडीज आसतले ते ह्या टॉपिकार उलोवप म्हटल्यार नॉर्मल ना अशें दिसता खुबश्या लेडिसांक. आनी हांव नकळो की हो व्हिडियो पळोवन तुमी कशी रिएक्ट करतली. तर कारण खुबशे लेडीज तितले कम्फर्टेबल नासता ह्या टॉपिकार उलोवपाक. पूण हे नॅचरली आसा सगळें नॅचरल आसा. आनी खूब दीस जाले हांव ह्या टॉपिकार व्हिडियो करतलें अशें चिंत्तालें, पूण हांवूय खंय ना खंय तितलें कम्फर्टेबल नासलें उलोवपाक. बट जेन्ना लेडिसांचे स्पेशल डेज चालू आसता न्हय तेन्ना खूब प्रॉब्लम फेस करतात, खुबशे त्रास जाता. आनी तेतून हांव सुद्दां आसा. म्हटल्यार म्हाजे स्पेशल डेज चालू आसता न्हय तेन्ना हांव सुद्दां खूब डल फील करता. प्लस इतले त्रास जाता म्हटल्यार बॉडी पेन जावप, कमर पेन जावप, क्रॅम्प येवप, म्हटल्यार पोटान दुखप, खूब कितें कितें. आनी आयज म्हाजो 2nd डे आसा. सो सद्या हांव रेस्ट मोडाचेर आसा. तरी बट म्हाका इतले क्रॅम्प्स येतात जाणा, पोटान म्हाजे इतलें दुखता. ऑलरेडी तुमी पळयलेत आसतलें हांव आयस पॅक बीन लायता. हेडेक तर म्हाका न्हय रातच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा, म्हजी तकली दुखता सामकी. आनी
जेन्ना असे दीस चालू आसता न्हय, मंथली 5 days म्हजे चालू आसता, तेन्ना हांव अवॉयडूच करता, व्हिडिओ बीन केन्नाच करिना. फर्स्ट टायम अशें जालां की हांव ऑन कॅमेरा उलयतां, कारण मूड इतले स्विंग्स जाता, हांव नकळो अशें कोणा बरोबर जाता तें म्हाजे बरोबर तरी जाता. म्हाका इतले मूड स्विंग्स जाता, केन्ना केन्ना अशें दिसता की खुबूच रडत रावपाचें विनाकारण रडोंक येता म्हाका, विनाकारण हांव इमोशनल जाता. एकदां अशें दिसता की खूब खावपाचें, कशें कितें कितें गोड बीन खावपाचें, चॉकलेट्स बीन खावपाचें, आनी विनाकारण न्हय चिडचिड जाता. हे दीस जेन्ना चालू आसता न्हय तेन्ना म्हाजी चिडचिड जाता. सो हांव अवॉयडूच करता, कॅमेराय चड यूज करिना. आनी प्लस हांव कोणा वांगडा उलोवपाक सुद्दां चड वचना, कारण म्हाज्या भितरूच चिडचिड चालू आसता. सो आयज म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करुया, कारण म्हाजे स्पेशल डेज आसता तेन्ना हांव म्हाजो रुटीन कसो आसता, हांव कशें स्वताक पॅम्पर करता, कशी कॅर घेता ती. तर फर्स्ट ऑफ ऑल अशें जेन्ना स्पेशल डेज चालू आसता तेन्ना गांवांत थोडेशे रूल्स आसतात, म्हणजे किचनान काम करप ना, कपड्यांक टच करप ना. हे आतां थोडीं जाणां कशें घेतली म्हाका खबर ना, मे बी नेगेटीव वेन सुद्दां घेवं शकता, बट थोडे गांवांत रूल आसा ते आमी आजुनूय फॉलो करतातूच. स्पेशली कपड्यांक हात लावप ना, खंयूय बसप ना, मागीर किचनान काम करप ना, अशे थोडे रूल आजुनूय फॉलो करता आमी. आनी तेकाच लागून म्हणटा सद्या म्हाजो रेस्ट मोड ऑन आसा. 2 दीस मम्मी म्हाका कांय काम करूंक दिना. ओके, सो तेका लागून आयज हांवें चिंतलें स्वताक हांव पॅम्पर करूं शकता. सद्या हांव उलयतां खरें, पूण म्हाजी तकली दुखताय बी, पोटानूय म्हाजें दुखता, तरी बट हांव तेच एनर्जीन उलयतां तुमचे बरोबर. सो हांव स्वताक न्हय पॅम्पर करतलें आतां, फेस पॅक बीन लायतलें आनी तेच्या मागीर हांव फ्रेश जातलें. सो तुमचे बरोबर शेअर करताच हांव स्वताक हांव कशें ह्या दिसांनी पॅम्पर करता तें. आनी आतां सद्या गरमीचे दीस आसल्या कारणान हांव जाता तितलें उदक पिता, कारण जेन्ना आमचे स्पेशल डेज आसता न्हय तेन्ना उदक खूब पिवपाक जाय आनी स्वताची कॅर खूब घेवपाक जाय. हें एक्चुली न्हय नॅचरल आसा सगळें, पूण चडशीं बायलां जीं आसा तीं ह्या टॉपिकार उलोवपाक न्हय अवॉयड करता, लजतात. बट हें एक्चुली नॅचरल आसल्या कारणान आमी अशेंच घेवपाक जाय. स्वताची मेन म्हटल्यार कॅर करपाक जाय. आनी मूड स्विंग्स जे जाता तेका आमी कांय करूं शकना. सो तेका कांय म्हाज्याय कंट्रोलान नासता ह्या टायमार म्हाजे मूड स्विंग्स जे जाता ते. सो चला तर हांव सगळ्यान पयलीं फेस पॅक बीन करून घेता, मातशें स्वताक पॅम्पर करता. आनी फेस पॅक बीन लावच्या पयलीं न्हय थोडे फारशे जेवन घेतले, कारण जेवपाचो टायम सुद्दां जालो. आनी प्लस म्हाज्या पोटान कितले दुखले तरी न्हय हांव जेवपाचें अवॉयड करिना. हे पळय इल्लेशें हांगसर हांवें घेतला, जेवल्या उपरांत न्हय मातशें तरी पोटान बरें दिसता, तेका लागून इल्लेशें हांव जेवतलें. आनी मम्मी सामकी स्ट्रीक आसता म्हाका जेवकूच जाय म्हणून. सो इल्लोसो रोस, शीत आनी भाजी घेतल्या हांवें. आनी जाता इतलें हांव थंड उदक बी पिता, म्हटल्यार फ्रिजांतलें बीन न्हय नॉर्मल उदक अशें. तर सगळ्यान पयलीं जेवन घेता आनी तेच्या उपरांत मागीर हे पळय इल्लेशें जेवण घेतलां. सो जेवन बीन घेता आनी तेच्या उपरांत मागीर फेस पॅक बीन लायता. सो आयज न्हय मम्मीन बरो अळसाण्याचो रोस केला आनी हांव न्हय विंडोज कडेन बसलां जेवपाक, कारण गरमी बी जाता आनी विंडो कडेन न्हय म्हाका बरें दिसता. तेका लागून बाकी खंय तर हांव सोफाचेर बीन बसोंक शकना सद्या, तेका लागून हांगसरूच एक प्लेस आसा थंय हांव बसता आनी जेवता. सो चला जेवता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सद्या हांव न्हय फेस पॅक करपाची तयारी करता. जेवलें बी, जेवन मातसो रेस्ट केलो आनी आतां म्हटल्यार फेस पॅक बीन करया, लावया बी आनी मागीर बेगिनाच म्हाका फ्रेश जावपाक गावतलें न्हय, तेका लागून. हांगसर हांवें इल्लेशें दूद घेतलां आनी भितर हळद घातलेली आसा. आतां हांव भितर बेसन घालतलें आनी म्हाजी कमर इतली दुखता जाणा, भयंकर सामकी. आनी जेवलें हांव एक्चुली, पूण म्हाका अशें दिसता कितें तरी गोड खावपाचें कशें. आनी फ्रिजान आमचे ऑलरेडी चॉकलेट्स आसा,
सो हांव पयलीं फेस पॅक बीन लायतालें आनी मागीर चॉकलेट्स खातालें. सो बेसन घालता आनी इल्ली भयंकर गरमी जाता सामकी. जेवलें न्हय तशें म्हाका मातशें अशें बरें दिसलें सामकें. सो हे पळय हांगसर फेस पॅक चालू आसा म्हजें करप. आनी फेस पॅक हांगसर पिंपल्स बीन येयल्ले आसा. केदे मोठे पिंपल्स येयला म्हाका हांगा. तर ये देखो हांव बसतलें आनी लायतलें आतां. इल्लेशें दूध, हळद, बेसन हे सगळें घातला आनी इल्लीशी बेसन घालता म्हणजे म्हाका हातीक बीन लावपाक गावतलें. हे पळयात इल्लेशें नॉर्मल उदक. हांव एक्चुली तेल घालता फेस पॅक बीन करतना बट मदीं मदीं म्हाका असले क्रॅम्प्स येतात जाणा की उबें रावना नजो म्हाजें. तर फेस पॅक आमचे रेडी आसा. सो हांव फेस धुवन घेता पयलीं आनी मागीर लायता. हांवें फेस धुवन घेतलेला हो पळयात. आतां हांव लावपाक स्टार्ट करता. सो ह्या विंडो कडेन मोबायल बीन बरो दवरपाक गावता म्हाका आनी आतां हांव तुमचे कडेन उलोवंक शकता. सो गायज खुबशे अशे चेडवांक स्पेशल डेज म्हटल्यार मंथली जेन्ना प्रॉब्लम आसता तेन्ना खूब त्रास जाता. आनी तितून खुबशीं अशीं बायलां आसात, चेडवां आसात जी जॉब करतात, रेगुलर तेंचें काम करतात. प्रॉब्लम्स म्हटल्यार त्रास आसतना सुद्दां सगळीं बायलां आपआपलें काम रेगुलर करतात, डेली रुटीन करतात. आनी म्हाजें कशें जाणा म्हाका स्टार्टींग न्हय आतां तरी हांव नॉर्मल आसा म्हटल्यार आतां न्हय म्हाका तितलो त्रास जायना. बट स्टार्टींग कॉलेज टायम स्कूल टायम न्हय जेन्ना म्हाजे प्रॉब्लम्स येताले न्हय तेन्ना म्हाका इतलो त्रास जातालो म्हटल्यार एक लेडीसूच दुसऱ्या लेडीसाक समजूं शकता, स्पेशली गर्ल्सां समजूं शकता की एक्चुली ह्या टायमार कितलो प्रॉब्लम्स जाता तो. आनी कॉलेज टायमार न्हय म्हाका इतलो प्रॉब्लम्स जातालो की खूब त्रास जातालो. खूब बॉडी पेन खूब म्हटल्यार खुबूच. आनी मागीर न्हय हांव 5-5 दीस न्हय जेव सुद्दां नासलें. आनी आतां तरी सगळें नॉर्मल आसा. हांव जेवता बीन त्या टायमार न्हय हांव जेवपाचें बीन अवॉयड करतालें. 5 दीस जेयत नासलें. जेवलें न्हय जाल्यार फकत पेज जेवप, बेश्टी कोडू च्या पिवप, इतलें म्हज्या पोटान दुखतालें जाणा. आनी मागीर न्हय हांवें एका डॉक्टराक दाखयलें बी की म्हाका खूब त्रास जाता. बट डॉक्टर म्हटल्यार जशी जशी एज आमची हें जाता न्हय तशें तशें मागीर तें हे जे आसता न्हय आमकां जे प्रॉब्लम्स जाता, कमर दुखप आनी कितें कितें तशें मागीर तें कमी जावपाक लागता. आनी सेम थींग म्हाजें मागीर पोटांतलें बीन दुखपाचें कमी जालें. आतां केन्नाय अशें दुखता, एका म्हयन्यान दुखलें जाल्यार दुसऱ्या म्हयन्यान दुखना बीन अशें जाता. सो सगळ्यांक सेम नासता, सिमटम्स डिफरंट आसता. आतां म्हाजें पोटान दुखता जाल्यार दुसऱ्याचें दुखतलें तशें ना. थोडी एक्टीव आसतात, काम बरी करतात ह्या टायमार सुद्दां. बट म्हाजे कडेन तितलें काम बी जायना अशें आसता. म्हाजो फेस न्हय खूब हें जाल्लो सामको वचून आतां फेस पॅक लायतलें हांव आनी वेब सिरीज पळयतलें, टी व्ही कनेक्ट करतलें मोबायल. आनी सर हांवें न्हय तोंडाक सगळें फेस पॅक लावन घेतलेलें आसा. आतां हांव हातीक बीन लावन घेतलें बट हातीक हांगसर लावं शकना, सगळें कपड्यांचेर पडटलें. सो किचनान वचून हांव न्हय ते ऑर बाथरुमान वचून सगळें फेस पॅक हातीक बीन लायतलें. हातीक बीन अशे तरेन लावन घेतलें हें पळयात. आनी तोंडाचें म्हणजे सुकलें हातीक लायता हांगसर.
आणि एकदम हार्ड झाला. हसं नाका आता म्हाकाय बीन हसूंक येना. सो आता आमचं चॉकलेट्स करतले, कारण म्हाका चॉकलेट खावपाचें म्हणजे गोड खावपाचें कितें तरी क्रेविंग जाता सामकें. वेब सिरीज पळयता आणि फर्स्ट एपिसोड चालू आसा. सो तोच चालू आहा, पळयता हांव आतां. 2 एपिसोड पळयतले आनी तेच्या मागीर फ्रेश जावपाक वयतले. हांवें न्हय फेस बीन क्लीन केलो, हात बीन क्लीन केले. आतां हांव फ्रेश जावपाक वयतलें आनी केंसांक बरें तेल बीन घालतलें. हांवें चिंतलेलें की फूल म्हजो रुटीन तुमचे बरोबर शेअर करतलें, म्हटलें कशें कितें हांव स्वताक पॅम्पर करता प्लस कशी केअर घेता. बट म्हाका दिसना की हांव हो व्हिडिओ कंटिन्यू करून पावतलें, कारण हांव फ्रेश जातलें आतां आनी रेस्ट करतलें मातशें, कारण म्हाका ना इतले क्रॅम्प्स येवपाक आतां स्टार्ट जाले की हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक थंय पावचें ना. एकाच लागून हांव स्पेशली म्हणजे स्पेशल डेज आसतना तेन्ना हांव व्हिडिओ बीन करिना, कारण अशे तरेन त्रास बीन जाता तेका लागून. सो म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करूया की व्हिडिओ कंटिन्यू करून पावचें ना. म्हटलें लेडिसांक कशें कितें आसता ना. सो गायज चला तर पॉसिबल जाल्यार नेक्स्ट टायम केन्नाय तुमचे बरोबर हांव शेअर करता म्हाजो फूल रुटीन कसो आसता तो. आयज तर पॉसिबल जावचें ना, कारण आतां हांव फ्रेश जावपाक वयतलें आनी मेडिसीन घेतलें. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या देव बरें करूं.